नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। कर्नाटकातले मिनाची पणजे मुरगांव बंदरावेल्यान जाल्ले निर्गतीची सीबीआय करूंक सोदता चौकशी रावल्या गोंय सरकाराचे अधिसुचोवणेक सरकार म्हणटा अधिसुचोवणेची गरज ना। संसद विधानसभानी बायलांक 33% आरक्षण, पर्यावरण दाखले आडकुचे ना, मीन उद्देगाक स्पष्ट धोरण, बंदरां जोडटले। राष्ट्रपतीच्या अभिभाषणात मोदी सरकाराची दिशा स्पष्ट। काणकोणचे कोसळिल्ले बिल्डिंगेचे केशींत खेळा मंत्री थळावो आमदार रमेश तवडकराची जा कमिटीन केली चौकशी। केशींत घुसपला वा बिल्डराकडेन संबंध तवडकारान न्हयकारले। पर्रीकार केंद्रांत गेल्यार मुख्यमंत्री म्हणून जबाबदारी घेवंक तयार। मंत्र्याची कामगिरी बरी नसल्यार मंत्रिमंडळाचे फेररचणुकेक हरकत ना, उपमुख्यमंत्री फ्रांसिसाची हेडॉनात वक्तव्यां। आणि मान्सून ओनू सरासरी परस 15% उणे, भारतीय वेधशाळेचो अदमास। आग्नेय अरबी समुद्रांत कमी दाबाचो पट्टो जाल्यारच गोंयांत रोखडो मान्सून, ना जाल्यार वतले दीस। खबरो विस्तारान। कर्नाटकांतले मिनाची गोंयच्या पणजे आनी मुरगांव बंदरावेल्यान जाल्ले निर्गतीची सीबीआय चौकशी करपाक सोदता। कर्नाटकांतले बेकायदेशीर मायनिंगाच्या केशींत 9 बंदरांवेले वेव्हाराची चौकशी चल्ल्या, पूण प्रकरण कर्नाटकान सीबीआय कडेन दिल्ल्यान सीबीआय गोंयच्या बंदरावेले वेव्हाराची चौकशी करूंक गोंय सरकाराचे अधिसुचोवणेची वाट पळयता। गोंय सरकार म्हणटा आदेश सुप्रीम कोर्टान दिल्ल्यान गोंयचे अधिसुचोवणेची गरज ना। सीबीआय चौकशी इतल्याचेर 5 म्हयने जाले आडकल्या। कर्नाटकांतले बेकायदेशीर मीन निर्गतीची सीबीआय चौकशी करता। एकूण 9 बंदरांवयल्यान ही निर्गत जाल्ली। तातूंत गोंयच्या पणजे आनी मुरगांव बंदरांवयल्यान जाल्ले निर्गतीची चौकशी करपाक सीबीआय गोंय सरकारा कडेन मान्यताय मागता। फाटल्या 5 म्हयन्यां सावन हो पत्र वेव्हार चल्ला। सीबीआयन पयले पत्र फेब्रुवारीच्या 3 तारखेर धाडिल्ले। उपरांत सरकारान 12 तारखेर ताचेर जाप दिल्ली। उपरांत सीबीआयन मार्च आनी एप्रिलांत सरकाराक परत याद करून दिली। उपरांत 6 मेक राज्य सरकारान जाप दिली। सरकार म्हणटा सुप्रीम कोर्टान चौकशेचो आदेश दिल्ल्यान मान्यतायेची गरज ना, सीबीआय चौकशी करपाक शकता। जाल्यार सीबीआय म्हणटा चौकशेचो आदेश सुप्रीम कोर्टान दिवंक ना, कर्नाटक सरकारान दिला। ताका लागून गोंयच्या बंदरावयले मीन निर्गतीचे वेव्हाराची चौकशी करूंक सीबीआय गोंय सरकाराची अधिकृत मान्यताय जाय, ते शिवाय चौकशी फुडें वचची ना। कर्नाटकांतले बेकायदेशीर मीन निर्गत प्रकरणात आंध्र प्रदेशान हे पयलींच चौकशे खातीर सीबीआय खासा अधिसुचोवणी काडून मान्यताय दिल्या। गोंय सरकारान मात अजून मान्यताय दिवंक नाशिल्ल्यान फेब्रुवारा सावन सीबीआय चौकशी सुरू करपाची वाट पळयता। सध्या घोडे पत्र वेव्हाराचेरूच अडकलां। प्रुडंटा खातीर महेश गाडी। बायलांक संसद आनी विधानसभांनी 33% आरक्षण, प्रत्येक राज्यांत IIT, IIM, टॅक्स सुदारणा म्हूण गुड्स आनी सर्व्हिस टॅक्स, दर्यादेगेवेलीं बंदरां जोडपाची येवजण, स्वच्छ भारत मिशन चालीक लावपासारक्यो येवजण्यो राष्ट्रपती प्रणब मुखर्जीन अभिभाशणांत उलोवन दाखयल्यात। पर्यावरण दाखले आडकुचे ना, मीन कोळशाच्या उद्देगा खातीर स्पश्ट धोरण करतले। संसदेच्या दोनूय सभाघरांच्या खासदारां मुखार राष्ट्रपती मोदी सरकाराच्या धोरणाची दिशा स्पश्ट केली। It is a commitment to providing 33% reservation to them in the Parliament and State Legislative Assembly. We will set up IITs and IIMs in every state. The government will formulate clear and transparent policies on allocation of critical natural resources such as coal, minerals and spectrum. We will create a policy environment which is predictable, transparent and fair. It will embark on rationalization and simplification of the tax regime to make it non-adversarial and conducive to investment, enterprise and growth. My government will make every effort to introduce the GST while addressing the concerns of states. Reforms will be undertaken to enhance the ease of doing business
The government will evolve a model of port-led development. Our long coastline will become the gateway for India's prosperity. My government will facilitate modernization of existing ports on one hand and development of new world-class ports on the other hand. Stringing together the Sagarmala projects, we will connect the ports with the hinterland through road and rail. Inland and coastal waterways will be developed as major transport routes. My government will come out with a comprehensive national energy policy and focus on development of energy, related infrastructure, human resource and technology. The aim of the government will be substantially augmented electricity generation capacity through judicious mix of conventional and non-conventional sources. It will expand the national solar mission and connect households and industries with gas grids. Reforms in the coal sector will be pursued with urgency for attracting private investment in a transparent manner. काणकोण बिल्डिंगेचे केशींत खेळा मंत्री काणकोणचो आमदार रमेश तवडकराक VK झा कमिटीन उजर आयलो. रुबी रेजिडेन्सी तवडकराचे फ्लॅट आशिल्ल्यान बिल्डरा बरोबर तोय घुसपला म्हणून राजकीय विरोधकांचो आरोप जाता. आपणे फ्लॅट घेतलो तो आपले पयशांनी, तातूंत कसलेंच गुड्डूल आसावना. बिल्डरा कडेनूय आपलो संबंद ना म्हूण तवडकरान समितीक सांगलां. झा कमिटीक चौकशी रिपोर्ट दिवंक सरकारान 10 जुलय मेरेन प्रास दिला. ही बिल्डिंग कोसळून 31 कामगार मेल्ले. रुबी रेजिडेन्सी बिल्डिंग पडिल्ल्यान 33 कामगारांक मरण आयिल्लें. काणकोणाक घडिल्ली ही दुर्घटना गोंयांतली आतां मेरेनची सगळ्यात व्हडली दुर्घटना आसा. VK झा चौकशी समितीन काणकोणचो आमदार आनी खेळा मंत्री रमेश तवडकाराची चौकशी केली. रुबी रेजिडेन्सी प्रकल्पान तवडकाराचे कार्यालय आशिल्ल्यान तवडकार ह्या प्रकरणात घुसपल्यात असो आरोप विरोधी पक्षान केल्लो. ह्या समितीन तवडकाराचेर जाल्ल्या आरोपांची चौकशी केली. समिती 10 जुलय मेरेन अहवाल दितली. खेळा मंत्री रमेश तवडकारान सगळे आरोप न्हयकारल्यात अशें समजता. रीण काडून फ्लॅट घेतला अशें तवडकारान चौकशी समितीक सांगिल्ल्याचें समजता. प्रुडंटान तवडकाराची प्रतिक्रिया घेवपाचो यत्न केलो, मात तो मेळूंक ना. रुबी रेजिडेन्सीचे संचालक प्रदीप सिंग बिरिंग आनी जगदीप सहगल फरारी आसात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.